हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी उठनु बैसनु सोफारी निदनु ताटी मारनु हशा अकादमी कार्यक्रम ನಮ್ಮ टीवी पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी ಮಾಯಿಸೂನು ಬಪ್ಪಸು ಪೂತು ಪುರುಸೋ ತಾರಿ ಪಳಯ ಯಾರು ಪಾರು ಬದಿನಿದವರ್ನು ದೋನಿ ಘಡಿ ಹಸಿಯ ಏಯ ಹಸಯ ಸೀಸನ್ ದೋನಿ ಏಯ ಹಸಯ ಸೀಸನ್ ದೋನಿ ಬಸರಿ ಕಾಮ ಕೈದ ಕೋರ್ನು ಚಿಂತೆ ಸೋಣು ಯಯ್ಯ ಮೈ ಕೋಡಿ ಕತ್ತ ದಾಳಿ ತೋಯರ್ ಜವಣ ಕರ್ತ ಪುಳಯ ಏಯ ಹಸಯ ಸೀಸನ್ ದೋನಿ ಏಯ ಹಸಯ ಸೀಸನ್ ದೋನಿ घरा भितर आवय भास कोंकणी री उलया गोडी गोडी होडी भास कोंकणी जय म्हणूया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी मोनिका तू बारी सिटी मारताय ने म्हाका पळोवन तू कुपळेला री सीटी अप्पा पीच भायर येता होय गी मारका म्हूण ना आनी तशें ते स्टेट बँक बस स्टँडाक वचून सिटी मारनाका कोणाकी ना बा मारकतलोय हांव मारचे तुक्कू मात्र कसला म्हळ्यार रे पेद्रू वायन्स्तांनी तशी बरीची मंकड कोरनू 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 पेशंटाक कशी बुट्टी घालताची म्हणू पळोवंक न्हू आमी ओ ये डॉक्टराचे एक अंतू डिस्पेन्सरीन जावचे हॉस्पिटलान जावचे एक कॉन्सेप्ट निंगी आजकाल आमी पळयता मोस्ट जाण दुसरे दुसरे टायपार मोस करतात आनी काले म्हणटात तांचे एक एटिट्यूड दाखोवन सगळ्यांक एक मांगा करतात म्हणटात पळय तशे करते आसात वय वय आमी आतां सोडूनच. वय थोड्या कडेन तशेंच हॉस्पिटलान ती जस्ट एक कंपाउंडर जावन हांव तूं डॉक्टर म्हणून एप्रोन घालून हांव तूं डॉक्टर म्हणून मांगा करचोय आसता करेक्ट वय. तशी करूंक सोडूनच आमी ताजे फुडें हांव आनी तूं वचून पेड्रो वायन्स तांकां बुद्धी शिकोवन खंडीत या तांकां सोडूनच जत आनी चूक करतसाची पळोवया तांणी भितर क्लिनिकान तूं कसो जातस म्हणून क्लिनिका भितर वचया लो वचून तेळणे या वचा ताजे फुडें एक स्वागत करी पुरो ओटूच अय्यो म्हाका उड आसा तूं विसरलो ये काले म्हणटात डुप्लिकेट डॉक्टराचे कंपाउंडराचे उलोवन उलोवन म्हाका विसरनत गेलो आमचे आयचे निर्णय जावन आसात कासरगोड चिन्नमाम तुमकां ये आसा सीझन 2 कू वेलकम तशेंच आसात रॉय कॅस्टलिनो सर तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत तशीच आमगे स्टॅनली माम स्टॅनली मामाक ह्या कार्यक्रमाक स्वागत सुस्वागत तशें आमगे चरण मले माम चरण मल्य माम तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत सुस्वागत तशें आमगे डॉक्टर जगदीश पै माम
तांकां ह्या कार्यक्रमाक हे आसे सीझन 2 तुमकां सर स्वागत सुस्वागत. सगळ्यांक देव बरें करो म्हण सांगया. सगळ्या मामाकी देव बरें करूं तशेंच तांकां स्वागत सुस्वागत. कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी नमटी संगत मेळून सन प्रीमियम ये सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट एंड ट्रस्ट इन 1980 आमकां आदार दिला आयडियल आईस्क्रीम, संतोष रायस फ्रॉम भद्रावती 2 स्टार, कॅल्सी ब्राईट टूथपेस्ट अँड टूथब्रश, लव मार्क्स ब्युटी सोप, 1000 लाईट्स, अमृत नोनी, तशीची सिटाडल डेव्हलपर्स, टाइमलेस ज्युवेलर्स म्हळ्यार आभरणां, टाइमलेस ज्युवेलर्स बेंगळुरू, BA प्लायवूड हांगा सगळ्यांकय देव बरें करो म्हण सांगता न्हू. तशें आमगे सगळे स्पॉन्सर्सांकय देव बरें करो म्हण सांगताची. वचा क्लिनिका भितर क्लिनिका भितर वचून कालें करतात पळोवन येया हसया सीझन 2 येया. एक काले क्लिनिकी कर मनर मोनीस येनात सांत आमचं एकलं डॉक्टरा हे बा प्रेजन हंगे एक टाइम पास करी आमल्यारी कोणी ना पहिले हंगे एक चेडू आले गम्मा जावन आले त्या चेडू उलोवंक आता एक टाइम पास करी आमल्यारी कोणी ना पळया लव वाराड इल्ले इल्ले उलया मस्त दीस जाले कोणाक फोन करचे अनिता सुनीता कविता लविटा कडे उली ना मस्त दीस जाले न्ही आज लविटा कडे उलया. ये कितले वेळ कॉलर टीम सांग कोरोनाची. हां हॅलो कसं आहे मा जेवले कोणा तकली दुखता की देवा म्हज्या तू काय बिया ना का हांव आसा न्ही हांव म्हणलें डॉक्टर कोर्ट गेला जालें हय तू तितले पयस जाल्यार तुका कशें दिसतें न्ही तू काय बिया नाका हांव ताका वखद दिता काय बिया नाका जायते आले हांवें किस दिता काले तकली दुख न्ही हांवें किस दिता पुरा सोमा जाता दर काण घे सोमा जाले हां तें म्हजें पावर न्ही तितलेंत जाय तू रेस्ट कर हांव धरता लोदर डॉक्टर तू केदाळ येयली ओडूलाले सेपा वय तू गी. कोणा किस दिताय ते म्हजे लवर लाविटा किस दिले ताका जोर तकली दुखी वय गी. किस दिले पुरा पुसका हो तू तुझ्या लव्वर लाविटाक किस दिले वय. ताजे तकली दूख गेली हो तशें न्ही हां. म्हाका एक कालें गोत सकाळीं 4 पोटी टॉयलेटा गेलो फाट दुखता म्हणून पळय म्हाका एक किस दी देवा म्हज्या तेच बरं दिवंक जायना ते लवराक मात दिवच्या मागीर काल तुझे कर्म सेपा तुवें किस दिले काय ताका हुशार जाला काय टुरलो न्ही तू सांगला बरं हे कितें घालें तुवें हे तुझे न्ही वय. काल गोत्ते तू काल पावसा भिजून आयलय न्ही आं तुजो कोट फुल्ल थंड तसे सुकोवंक गेल्या म्हणून हांवें घालून गेलो अरे तू कॉम्पाउंड बरींत आसचे म्हणजे तू घालूंक ना दी ताका मोरी येत आसा कळ्ळें जाय दिता ये बा घालता ये टाईट कोट सांग समा घाल डॉक्टर कोण अंत कळना न्ही तें सोड आज कितें रे कोणी पेशंट ना पेशंट म्हणटा उड आसले काय लागत डॉक्टर मा पेशंट ओ तेम सर येतात सीधा बाटी येतात ते सोड आनी एक पेशंट आयलो असे चोट्टा न्हू वय गी. ओ तेम सर आयलो सीधा बाटी गेलो तू पाटी गेलो ते सोड 2 ॲम्ब्युलन्स ओ तेम सर सैरान घालून आयले हा. रिवर्स गियर घालून सीधा बाटी हा मुझे लेकर काय लागत आमचो डॉक्टर सोमाना देखून येणार कोण ना काळाचे डॉक्टर समाना हा. तुझं मांडो तुझो काय झाले मुखार काळे बोट घाले रे काय ओढ गेला काळे गलेंगी ये तुझे कर्म गी ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಗಲೇನೆ ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಗಲ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ मिस डॉक्टर जस्ट मिस ते सोड भितर काले गले भितर चड्डी गेले जॉकी तुझ्या भितर निंचे बा ऑपरेशन थिएटर भितर ते तुवे सांगले ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಗಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾ तुवे ಕಾಲೆ ಮುನ್ ಗಲೈ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಹಾ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡು ರೋಗ ಬರುತ್ತೇನು ಪರ್ತನ್ ಮಿಸ್ ಡಾಕ್टर ಪರ್ತನ್ ಮಿಸ್ असे मिस्टेक झाला रे तो पेशंट नी सीधा उठून वसा सेबा काय टेन्शन करणे काय तुवे बोर्ड काढलो तू काढलो पेशंट आईलो बळे ओ पेशंट आला ने माईसून बापूसु पूत पुरसो तारी पळया ग्यार पारू बदिनी दवरनु दोन्ही घडी हशिया येया हसया सीझन 2 येया हसया सीझन 2 ये
जेवण झालंय काल झालं बोध गेले नाव नालो इल्ले कर मा तुझे नाता आहे ना सांग बरं पेशंट की भूत तुगी तुका कैसे दिसता म्हाका भूता बरी दिसता हा तत्त तसा असून पुरो ये काल राव वाजता काल रे मारूंक म्हणी गेले गे हा गे पेट्टाक म्हणी गेले गे म्हणे सापलो की मागीर काल झालं बोगळू माझ्या बैल्यानं पेट्या मारले बरी मारले नाही काल तू तर बोंकी नसले तसे नाही हा माझ्या बैले प्रॉमिस दिले काल म्हणून? नसताना पिया ना म्हणून देवा. तसे बैर समा पियालो तसले गावला बा रिझन सीझन बैर दीपावली नी होय पोरू भुरग्यांक रॉकेट सोडून बॉटल ना काय होय. ताका 2 यू पियालो केंचे स्ट्रॉंग प्रीमियम स्ट्रॉंग म्हाका एक आपयची हांव येतो नी तुका बायला कंचन मारलाय सर निंत सारले नी तुका पर्ण वाणानी मारजो तुका काले बोट तुझा लाव दितला नाही सेबा आमचा डॉक्टर वाटलं खुर्चेला नाही हा ओटलं कुडचे लागी हांव तितलो बोट कुडी म्हणल्यार नाही बोटला नाही पिळ बी येतालो काल बैल सगळं गग्रोगी फिळू तसं नाही सेबा तितलो बोटलो कुडी तितलो बोट कुडी एक दिस बायला म्हळ्यार पियणो जो पियालार मरतात न्हू देवा मुजो थंय सोडले ने काल पिवचे की नी बायलाक बैलेक वय डॉक्टर तुका काय करतो जाऊ ना बायला घेईन तो न्हू काजा जावन समा हा. बायल म्हजी न्ही मागीर ग्लॅन्सनाची आमचं तर बैल वय. ओ ते कशी चालल्या चांगलं बरं तू आता काला कायले नी हाव. हे बँडेज घालला कोणे घाललाय माझ्या बैल्यानं बायलेन समा घाला कांबळे किरी सुंदर बरं याला आता काला कायले सांग हा हो चिकनाच्या अंगडी गेलो हा ते बंद तुमचे 2 किलो लिव्हर असा आहे अरे ओ आदि मानवा आम्ही काल मुनशाचे मांस काट कर दिता रे मांस काट कर दिता रे आमचं बेटा वेज काही ना नी माती कोणच नी बोटी म्हणजे असा की बोटी बोटी पोटिंग तो क्रमाचा जाय वेताय की नाही अंगात? प्रत्येक मास वेताय की नाही नी का येऊन मास इसत कंसो पिसो शे नी डॉक्टर मांका बरं पीस आहे नाही डॉक्टर या अंका पेशंट नाही. का आले हात पाय मोडून गेल ज्यांची आता तुझ्या हात पाय म्हणून हात काढ रे ओडले बाईक स्टँड केलं बरं गेले पिसो कंसो धरले डॉक्टर मग दुसरं कोणी पेशंटला हात पाय रे हो मार कापिता डॉक्टर तू का आले ये दट्टू ये बये ये दट्टू ये बये अरे ओ तू काल सांत मारी तांबेवली कोणाचा पेशंट का पिल्ले त्या नामना आपण जोडना ये म्हणल्या पुरा येतात जायत ये रे घरा भितर आवय भास कोंकणी री उलया गोडी गोडी होडी भास कोंकणी जय म्हणूया येया हसया सीझन 2 येया दट्टू नमस्कार नमस्कार दट्टू दट्टू नमस्कार नमस्कार दट्टू दट्टू नमस्कार कितले बट्टी सांगताय रे सांगलेंत काय झाले सांगले बरी आहे डॉक्टर शॉप गी नाही वाईन शॉप समजा सांग रे मामा तिटलो ओढ बोर्ड गेला डोळे सुटलात की तुझे ते बोर्ड इतले लहान घाल्यार म्हाका दिसते अडे सोमाना दोळे इटले लहान गेला रे लहान दोळ्यार ಒಟ್ಟು कर बोळीचे ने तुझ म्हज्या ಒಡ್ಡು दोळे ते लहान दिसाने ना बा तर डॉक्टर दाखया ने सांगले बरी डॉक्टर आसा गी तो कोण तुझा बाबी ये उलय हंगी डॉक्टर अरे पिसो आयलो सॉरी पेशंट आयलो हो नमस्कार 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 डॉक्टर सोनाल MBBS आयला पुरा लॉस मोर्याद घट्टा मोर्याद आले घट्टा डॉक्टर उस्तर म्हणी उमलटा किते छे तसं नाही म्हणजे मोर्याद घट्टा म्हणून पण या सांग एस तसे नाही पळा पळा ए सांग पळा तत एस तसं नाही बा काल तू ये सांग म्हणलं सांगले रे डॉक्टर काल म्हणून एस तसं नाही मजा जाऊन तू का काल ते बघळू म्हजे तावनु तुका काले जायचे ते बोगोलो राव डॉक्टर तू काय टेन्शन कर नका अल्रे तुका काय पिडा गिडा आल्या रे ताचे सांगू न बोगळ सकल घाल मग डॉक्टर सांगल्या बरी उसार ना म्हाका हुशार ना गे ये मग निदे बस रे पाय वर निदे, निदे. वर धर रे पाय पाय वर धर रे ए क्लिनिक की पोलीस स्टेशन पाय वर धर रे मागीर तुझे ये का आले रे सुटके जोपान केलाय कोण म्हणी सोडती तू दांक रे देवा समान तीस सर जाऊन ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ना डॉक्टर मिसिन येजे तिथं मग उन्या जाता म्हणता काल रुपाच्या गारगास म्हणून चिंतलांगी रे समायचे डॉक्टर चक्कर करता काले डॉक्टर बनसा पीठ म्हणतात की डॉक्टर आमगी तू पोटा भितर काल असं पडून असं जाई बा आता पोट काळ जाऊन असा म्हाका जोर भूक लागून असा भूक लागून तू वटला गायले रे तू कस इथे दिनेश म्हणा कसं येते नाही रामबाडे गाऊंगू ओ पेदा जाका गाडीचे नाका असून ते सोड दुसरं काल जाता तकली दुखता आ. पोट दुखता आ. अर्ध्या आ. दुखता पाय दुखता आ, सध्या तिथल्या दुखता दुसरे आता तिथल्या सांगला डॉक्टर
कोण आहे पप्पा न आता कोण हुशार ना पप्पा ग ಒಟ್ಟಿಂಗ ಊಟ ಒಡ್ಲೆ ಅಸ್ತಿಜ ಬಿಲ್ ನಿದ್ದ ಬರೀ ನಿದ್ದಾವೇನ್ ಗಟ್ ಚುಬಾರ ಬೇರೆ ಪಪ್ಪ नवरे बो मारला का काय तुझे पप्पा हा, एक नाही तुझे सर. ठोत असे पप्पा का तुझा बाप्पा येते पप्पा राव रे ओ तो गे पटांग घातल्या बरं रावला असं मागतालो ओ परा बोले तो येऊनचे उंदरायला बरं येता पीस होगंसो ए पप्पा विकी पुता डॉक्टर म्हणजे बाप्पा ओ बाबगे हा दायत अबा बोस लो मामा बोस पप्पा अबा तुझे नाव काल आहे मुझे नाव विल्फी कासरगोट गे ना बीसी रोड काल पेदा म्हणता बळ्या आ सांग आ त्या शनी आ सांग आ त्या शनी मैं कशा डॉक्टर आ म्हणून सांग आ काले डॉक्टर तुम्ही ताका काले तुम्ही टेस्ट करचे की शास्त्रीय संगीत शिकवचे आ म्हणून सांग म्हणलं हा तू काय केलंय जे मी आवडले अरे तोंड दे रे वा म्हटलं अनाकोंड दान सोडले बरं दान सोडले बा दान तिथून आहे तुझ्या नाही जाय तुझे बाप व्हायचे पप्पा आंकर पप्पा डॉक्टर अम्मा कुठ म्हणतो एकल्यान तोंड उत्ते कला पावा नागी काल्याक पावताने पाहू के मोठे बुटचे गे राव तुका आता टेस्ट करीचे टॉर्च के या समय टॉर्च टॉर्च काढून तुम्ही काही शिकारी वैसारल्या ते टेस्ट करते साहेबा टेस्ट करचे की करा करा पण ಆ ಕರ್ 1 2 3 4 ಕಲಿಯಸ 5 6 7 8 ಕಲಿಯಸ 8 9 10 11 ಕಲಿಯ ಬೆಳೆ 13 18 ಕಲಿಯಸ काले डॉक्टर तुम्ही थिएटर भितर कितले सीट गेला म्हणून पळोवचेंगी तशें नाही साहेबा कितले खाली कितले येता म्हणून पळोवन आसा कितले खाली असा कितले योग पळो म्हणजे पप्पाच्या तोंडा भितर उंदराने पील धरला पील अरे साहेबा डॉक्टर म्हळे ताकद म्हळे एक विधान आसा कळल्या विधान तुझ्या विधानात तुझा बाबू निदान जायनातल्यार बरो तशें काय जायना साहेबा पण आ कर भितर वचून टेस्ट करूं का आ आणखी आणि आणि सीधे भितर असं डॉक्टर सीधे सीधे त्या भितर जीप दिसय भाऊ जीप भायर घाल ना पप्पा जीप जीप बाहेर घाल इल्ले जीप भायर घाल अनिल्ले आणि इल्ले अनिल्ले आणि इल्ले अनिल्ले आणि इतले आणि इतल्या बरी का डॉबर पेट डॉक्टर अम्मा शा पेदम पप्पा तसं नाही भाऊ भारी पेदा बोलता आबा तुका तकली गुंता गे तेकली गुंता डॉक्टर अम्मा कशे गुंता तडेपडी असे गुंता तडेपडी असे गुंता तडेपडी असे गुंता तसं गुंडले मजा गुंता बाप्पा तुझं हे बाप्पा उसार ना काळ गे दोळो काळोख जाता की दोळो दोळ काळो जाता डॉक्टर अम्मा केदाळ जाता दोळ जमताना दोळे जमता काळोख तुझा माहीर काळ सागाई जाता सकाळी जाता डॉक्टर अम्मा केदाळ सकाळी 5:30 6:30 भितर हे तसं नाही साहेबा तुका वॉमिटिंग जाता की वॉमिटिंग वॉमिटिंग जाता डॉक्टर अम्मा केदाळ ते बियर मागीर हॉट मिक्स करताना सांगितले नाही हवे पोर म्हाका दत्त बाप्पा बियर आणि हॉट फुल्ल मिक्स केले घरासून वॅक्क वॅक्क झाले मुझे भूत रे हे फॅमिलीत माझी कुडी फॅमिली कुडचळत फॅमिली बा हे 3rd क्लास बोल ना तशें न्ही बीपी आसा की बीपी बीपी आसा डॉक्टर अम्मा कितली आसा अळे ते 1 घे न्ही साहेबा ये बीपी की ये म्हणलं न्ही धरून मागे ना आज संजेक म्हणी जाला ये बीपी सर न्ही शुगर आसा गे शुगर पहिले असले डॉक्टर अम्मा आता ना आता काल्याक ना आता अंगोदी काय सोसायटींत त्यासाठी सर न्ही साहेबा तुझे मुताने गॉड आसा की गॉड म्हाका समजना डॉक्टर काम उलयताय म्हणून तुझे मुताने मुतू गॉड आसा की गॉड गॉड तू खाला पियोन बोलयताय गे पेदम पप्पा ओ खून साहेबा काही गेलं ना पेदा उलोवंक ना हा जायत पळय आतां टेस्ट करूं का कांदोले काले डॉक्टर व्यस्त येतय किडनी टेस्ट करूं का कर ಅಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ನಮ್ಮಯ ಕಟ್ಟ ತಿಗಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ काल अंगाई पेदा मुत्त ಅವು ಕಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲ್ಲೆ तुम्ही किडनी टेस्ट करताय किडनी वाटी केलता म्हाका समजना डॉक्टर अम्मा खाल किडनी टेस्ट करता हे काल झालं डॉक्टर पप्पाची किडनी गेल्या गेला वस मार काले बाप्पा असताई पुरा की मेरे काल रे मुझे आप सांगून आलो पहिले निघाला रे गेला रे मार गेली म्हणून तू तसे म्हाका सांगते की ना तिथले मात नाही हाटेल गट कर तुझी दोन्ही किडनी गेल्या
काल्याक असतंय पप्पा दोन्ही किडनी गेला मेरे आठ कट कर काला पाहिजे रे तिथलं मात नाही तुझी आता किडनी कट कर काला ग तुझी हाटी गेला काले डॉक्टर तू गडे म्हणजे पप्पाच्या आर्ट गेला 2 किडन्यो गेल्या ताची बी गेल्या म्हणच्या की तुका वडले लिस्ट दिवंक जायना की काले पुरा गेला म्हणून तशें न्ही ताका ते म्हणले एक प्रोसिजर आसा ताका आता उठले ऑपरेशन जायचे ऑपरेशन की वय. करा सांगल्या बरी ऑपरेशन कितले खर्च आहे डॉक्टर ऑपरेशनाक 4 लाख जाय पडत 4 लाख वय रे इल्ले उण्या उण्या चड जाल्या 4 लाख आम्ही काही यायचे डॉक्टर इल्ले उणे करा उणे उण्या करचे उणे एक 3 लाखार करीत कशें म्हळ्यार सामान पुरा तुमी ताडचे जाल्यार 3 लाख रुपया येता फुल्ल कॉन्ट्रॅक्ट आमकां दिवचे जाल्यार 4 लाख रुपया जाता पप्पा आणि काले सेंट अँटनीचे कॅटरिंगाचे तरकारी हाडूंक सांगचे वय रे काले डॉक्टर आमचं उलयतय चांगले बरे येता ऑपरेशन काले बरे जायचे ताका लिस्ट जाय ह्या लिस्टा प्रमाणे हाडल्यार तुजो पापा वाचता नाजाल्यार म्हाका वगत मागीर म्हाजेर सांगू म्हजो बाप गेलो म्हण पळय लिस्ट दी पळय पप्पा मेन ने बीपी मागीर मेळना द्या हें लिस्ट पुरो हाडिचें तुवें 10 पॅकेट ग्लुकोज पळय ग्लुकोज जाय ग्लुकोज जायचें म्हणना ग्लुकोजाचे पिठो हाडटा जायत म्हळ्यार आमी व्हडले बालदी हा न्हय ताका किरून गटा दिता काले डॉक्टर बालदी अंत घालून दिवंक काले तुमच्या पप्पाक ताळले गाय दिवचे जाय पडटा शे नाही नाका म्हणटा ताच्या म्हळ्यार मागीर 2 कातर 1 कापूस आणि 1 नूल मागीर 2 तरपाला घाल्याक तारपाला जाय तारपाल मेन म्हळ्यार आमकां सुटी करतना मास कान्नडूंक जाय अशें ते कान्नडूं खंय उसोड सांगू येना न्हय तशें तारपाल जाय तारपाल मेन काले दुकराची बोटी सुटी करची ताच्या मागीर 20 तगडा घाल्याक डॉक्टर तगडा जाय आतां आजकाल पुरो पावस न्हय कदल पावस कदल येता सांगू जायना म्हळ्यार आमी ऑपरेशन करता न्हय आमकां डिस्टर्ब जावन जुळ पावस येता न्हय ताका आमी शीट घालून घालता तगडा जाय ताच्या मागीर 30 चेहरा चेरा जाय चेरा मेन जाय काला गुत्ते आजकाल डॉक्टराचेर पात्य न्ही ना आतां कुटुंबाचेर डावट करतात थोडे बरो किडनी बरो काडटात न्हय तशें ना हांव बरो डॉक्टर उरले डॉक्टर बरी न्ही तशें तांकां बसून पळोवंक फॅमिली बसून पळोवंक तांच्या मुखार आमी ऑपरेशन करता तशें पळोवंक जाय तुवें सांग सत्य सांगायचें म्हजे तुवें ऑपरेशन आस्पत्रांत करचे की और नेहरू मैदानाच्या ग्राउंडार करचे चाल्याक मागीर काल डॉक्टर 20 तगडा पुरा ते पुरो जाय सायबा ते पुरो इम्पॉर्टंट आसा ताच्या मागीर 10 बॉटल रगत हा राग जाय हे सेंगरी की काले 5 बॉटल रगत दिता हा 5 बॉटल बिंडांचे ज्यूस जाय नाही ते आमी काल म्हणटा रागात जाय सायबा आमी राती 8 वरां 9 वरां सुरू केल्यार सकाळी 7 वरां पिशा पावण्याक वटा नाका रागात आमी जुळ दिता म्हळ्यार ड्रॉप जुळूंक पडटा त्या देखून 10 बॉटल रागात जाय आजच्या की उण्या करून जायना ताच्या मागीर काल सांगचे डॉक्टर आता पप्पा काले करचे म्हाका गोत्तो ना काल करचें म्हणून ते म्हाका गोत्तो ना तुजो पप्पा जाय जाल्यार एका 4 लाख आणण्याचे ना जाल्यार ऑपरेशन जायना ना जाल्यार तुजो पप्पा वाचीना काल डॉक्टर काल उलयतात डॉक्टर तुम्ही डॉक्टर शिकताना तुम्ही काले म्हणतात प्रमाण दितात वय हांव मेल्यार येवन ना म्हजे पेशंट मरण वचून तुम्ही प्रमाण दितात तुम्ही कोरोना टायमार तुम्ही कितल्या जाणांक कितले हे केला उपकार केला तुम्ही वय आम्ही तुमकां आभारी जावन आसा डॉक्टर तुम्ही असे म्हणजे सूख खंडीत जावन तुम्ही सूख तुम्ही खाली पैसे मात तुम्ही ऑपरेशन करचे गे जाल्यार दुबल्यानी खंय येचे या दुबल्यानी हॉस्पिटल घेवंक ना गी उलया डॉक्टर उलया पप्पा या बाप्पा आम्ही ऑपरेशन नाका काही नाका अरे रे हांव खंय म्हणे मेल्यार मेल्यार तुझे सोलू वाचल्यार म्हजे सोलू या यू प्रूव्ड दॅट यू आर एन अ गुड ॲक्टर निरर्गळ उत्तर इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू सुलभ ना ते सांगू एकामेक चुकीने तिला सांगचेच पळय तर प्रॅक्टीस जाव का आणि तो कळता की तुम्ही सुमार प्रॅक्टीस केला म्हणून सांग येया हसया सीजन 2 येया हसया सीजन 2 येया हसया सीजन 2 उठून बसून सोफारीने दोन ताटी मारनो हशा अकॅडमी कार्यक्रम ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪುಣಯ कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आणि नम्मा टी व्ही संघात मेळणो प्रस्तुत करचे सन प्रीमियम येया हसया सीझन 2
हे फायनल राऊंडसाचे अखेरी राऊंड कैद केला टीम पेद्रू वायन्स हानी हंगेले आयचे नटकोडे कशे आला म्हणून कॉमेंट घेवचे समयो आता पहिले कॉमेंट चरण माम तुम्ही देऊ का म्हणून मागणी करता पेद्रू वायन्स नगे पेद्रू वायन्स पेद्रू वायन्स लास्ट टायम केलेला पशी ह्या टायमार सब्जेक्ट ಸ್ವಲ್ಪ लायक आशिल्लें आनी एक्टींग पुरो जाणांक लायक जालां कॉस्ट्यूम पेशंट जालें तेगेलें लायक जालां सगळे आंगा पेट्ट पडल्या म्हणजे वय बायले येना म्हण मारल्यार बारीक कश्ट आसा बायलेना जाल्यार व्हडना लायक जाला सो ओवरऑल इट वॉज better than the last show. So I have nothing to say. And तुम्ही आनी कशे के लायक कोच तितले चान्स मस्त आसा तुमकां पुरो यंगस्टर्स तुमी लायक गायडन्स पुरो घेया पळय आसले सनी अल्वारिसू मागीर मस्त जाण आसा तुमगेल्यान तूं तेंगेल्या पुरो येदे सजेशन पुरो घेवन आनीक लायक करूं पळय ऑल द बेस्ट मस्त मस्त आभार मानता चरण माम आता मुखावेल कमेंट स्टॅनी माम तुम्ही देऊ का म्हणून मागणी करता पेद्रू वायन्स नमस्कार नमस्कार इल्ले सोबीत दिसता दोळोंच्या वरती न्ही कंपेर केल्यार आदल्या एपिसोडान तुमी केल्ल्या वरनी ह्या एपिसोडांत इल्लें बरें जालां चरण मामान तुमकां तें सांगलें दुसरो विशय काले म्हळ्यार म्हाका पयलें तो पेशंट आयिल्लो सगळ्या आंगाक बँडेज घालून काल एक कॅरेक्टर जायजे म्हणल्या खातीर येवन गेलो अशें भोगलें पयलो कॅरेक्टर दुसरो तिसरो कॅरेक्टर सारको पयलो काल एक कॅरेक्टर जायजे बँडेज घाल्लो जायजे म्हणल्या खातीर एक पेशंट जायजे म्हणल्या खातीर हाडलें अशें भोगलें म्हाका म्युजीक इल्लेशें लावड जालें सुरवेर पूण आखरेक ते कॉर्ड्स केळ्ळो पळय तुमी कोरोनाच्या विशयांत उलयल्यात त्या वेळार तो कॉर्ड्स केळ्ळो ते बरें लागले म्हाका बरे 2-3 कडेन बरे पंच आसले आयच्या हातूंत ह्या एपिसोडांत 2-3 कडेन बरे पंच खुशी जाली म्हाका धाकटेराक एक सुचोवणी आसा चड बो मारताय थोड्या जाग्यांनी डायलॉग डेलिव्हरी चड व्हडल्यान जाता तिस तुवें इल्ले कॉमेडी टायपार लो ताळ्यान करूंक जाता तुका जस्ट सांगता जाल्यार दोळ्यांक काळोख येता गी म्हण विचारताय तो म्हणटा वय दोळे दंपल्यार काळोख येता म्हणून त्या दोळा तूं एकदम रेज जावन उलयताय तेंच तुका तिका सावकासायन सांगल्यार बरें जाता बरें जालां पूण आनी कितें केशें सावकासायन सांगल्यार आनी सुडाळ तूं इल्लोसो फास्ट आसाय बाबा उलोवणें डेलिव्हरी एकदम फास्ट आसा इल्लीशी सावकासाय हाडूंक प्रयत्न कर कित्याक म्हळ्यार तुमी आतां वाडोवन ह्या फिल्डांत वाडोवन येवचे आतां तावनूच तो अभ्यास केल्यार बरें जाता त्या उपरांत एक ल्हान विशय तो प्रायवन तूं बसून आसता ताज्या उपरांत ताका तूं तो आयल्या उपरांत मेडिसिन्स न्ही कालेंगी लिस्ट दिताय कातर हाड ग्लुकोज हाड ती लिस्ट तुजे कडेन तयार करून बोल्सान दवरल्या म्हळ्यार तुज्या स्क्रिप्टार ती आसा लिस्ट दिवंक आसा म्हणून ती तुवें तक्षण बोल्सांतली काडली आनी दिली म्हळ्यार तो तुजे भशेन येता तूं ताका लिस्ट दिवंक आसा हें तुज्या स्क्रिप्टार सगळें आसता न्ही तेंच तुज्या मतीन तशें न्ही तुवें एक घडी बोर म्हण तुज्या चेअराचेर बसून बरोवन दिवचें तें तुका पळयतना बोल्सांत रेडी करून हाडल्याय तुवें म्हळ्यार स्क्रिप्टान तुज्या आसा म्हण तुका खबर आसा येले बरें ल्हान ल्हान विशय मतीन दवरूंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमी बसून असले विशय बारीकायेन पळयता त्या खातीर ते तुमकां मार्क्स मेळटाना त्रास दितात बरें दुसरें कांय म्हाका सांगूंक ना थँक्यू तुमकां बरें मागता आनी की मुखार तुमचें बरें जावं मस्त आभार मानता स्टॅनी माम तशीच आता आमगे सांगत उपस्थित आसा कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे डॉक्टर जगदीश पै माम हांणी अध्यक्ष जावन आसाची हांकां हांगेले उपस्थितीक गौरव आनी मान दिवची आतां आमी हें नाटकुळ्याचे अखेरीक महानिर्णायकाले कॉमेंट घेवचे टायम
कासरगोड चिन्माम आयचे परफॉर्मन्स वयर तुमगेले कॉमेंट मागता ಪೆದ್ರು ವೈನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಂಗಿಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಲ್ಲೆತ್ತ ಯಪ್ಪಂತ डॉक्टर रोल केलेला नाव कसं झालंय सोनल सोनाल सोनल सोनल you proved that you are a good actor. निरर्गळ उत्तर. It's very difficult to सुलभ ना ते सांगू एका चुकीनातील सांगचेच पळे तर प्रॅक्टिस जाव का आणि तो कळता की तुम्ही सुमार प्रॅक्टिस केला म्हणून सांग बट प्रॉब्लेम कसं म्हणल्यार सन्न सन्न जोक्स चंद जोक आशिल्ले तुमगेलो तूं सुमार आशिल्ले पंचस जायनी ते जोक तुगेलो फास्टनेसान तूं ते जोक पुरो उड्डून गेला सन्न सन्न जोक्स सुमार जोक्स आशिल्ले तूं स्लो करता गेल्यार तूं बॅक हाडये रिवायंड करी पळय कितले जोक्स आसा ते जोकाक टायमींग दिलेले जाल्यार ते करेक्ट जावन पंच जाता आशिल्ले ते वस पळय लास्टाचे कोण तो रोगी भीष्माचार्य तूच रे तो नाही तो द्रोणाचार्य निदला पळय वय मस्त प्राइज काडवाला वय ताका सुमार पंचस तागेले उलयतना तुमगेले आशिल्ले ते पुरा वारे गेला फास्ट गेला जाल्या निमित्त पिवची सोडले म्हणून सर नाही पिवची सोणी बट बायलेक सोडले म्हणले इट्स ए ओल्ड जोक बट इवन देन ते तुमी सिंक केले हांगा ते करेक्ट जाले बट फास्ट जावन गेले ते लायक चंद जोक ते म्युजीक सेट केले जाल्यार ते करेक्ट पंच जाता आशिल्ले ते जोक सो असल सुमार जोक तुमगेले फास्टनेसा निमित्त ओडगून गेला ताका अन्याय जाला त्या जोकाक कळ्ळें सो यू प्रूव्ड दॅट युअर टीम इज व्हेरी एनर्जेटीक म्हणून सांगला मागीर केन्ना म्युजीक ऑपरेट करतलोच पळय कोण लॅपटॉप यूज करता काय येयला तो वयर आसा येस गुड एनीवे कंग्रॅच्युलेशन्स दॅट दीस एपिसोड इज बेटर दॅन लास्ट एपिसोड अँड वी प्रे दॅट आनी खंय तुमगेले कडेन चांग चांग एपिसोड येवो म्हणून एस्पेशली आय कंग्रॅच्युलेट मिस्टर सोनाल असल एक थीम दिल्लेले तूं कसले बेजार करूं नाका बी स्टिफ नो गट्टी जावन तूं हें करनाका डू मोर प्रोग्राम्स आनी लायक एपिसोड्स पळय पळोवच्या पळय नेटार आसता लायक कॉमेडी आसता ते पुरो पळय पळोवन शीक आनी तातूंत ಸ್ವಲ್ಪ कंपून तूं केल्यार वडना बिगिनिंगा एक टीम टीम आसता तुगेले हे टीम मेंटेन कर सोडी ऑल द बेस्ट देव बरें कर मस्त मस्त आभार मानता मानस्त कासरगोड चिन्माम तुमकां टीम पेद्रू वायन्स हें सन प्रिमियम येया हास्य सीझन 2चे फायनल्साचे आखेरी सुत्त तुमी पूर्ण केलेलो आसा हें एक इतली दिसाचे एक यात्रे म्हळ्यार तुमगेली एक जिवनाक लायक प्रोग्रेस मेळोवशी म्हणून हांव लेखता तशीची तुमगेले मुखारी जिवनाक देव बरें करूं म्हणटा टीम पेद्रू वायन्स हांकां आतां गिफ्ट हॅम्पर्स दिवचे समयो आमगेले जोकर मामा तिनी गिफ्ट हॅम्पर्स हांकां म्हणून सांगता तशीची आमगेले नम्मा टीव्हीचे टेक्निकल इन्चार्ज प्रशांत सुळ्या हांणी वेदी येवका म्हणून तेंगेले मागणी करता हे आयचे गिफ्ट हॅम्पर्स प्रेजेंट केला संतोष रायस भद्रावती 2 स्टार तांदूळ आणि फोव भारी रुची तांदूळ आमी खावन घेनो आमी तशीची रुचीची फोव खावन घेनो लायक उत्तर उलोवका तशीची कोंकणी भास उलोवंक घेनो कोंकणी वडोवका म्हणून सांगता तशीची अनेक गिफ्ट हॅम्पर्स सन प्रिमियम रिफायंड एडिबल ऑयल हांणी दिलेलो आसा हांगेले तेल आमगेले जेवणाक तशीची वापरनो तशी नवीन नवीन खाद्य तेतूर करनो रुची जावन घेनो आमी खावका जेवका आनी गोड उलोवका म्हणून सांगून तेंगेले की मागणी करता तशीची अनेक गिफ्ट वॉचर्स दिलेलो आसा आयडियल आयस्क्रीम वा हें कोणाक वचना ICIC आयडियल आयस्क्रीम तेंगेले थंड कोल्ड आयस्क्रीम खातोची आमी तंप जावन उरका म्हणून तेंगेले मागणी करता तशीची हें
गिफ्ट हॅम्पर्स दिलेले प्रशांत मामा काही मस्त मस्त आभार म्हणतोची सर्वांक देव बरे करो म्हणता. तुवें पळयलें मू पेद्रू वायन्स अँड टिमाचे सूक केल्यार कालें पुरें जाता म्हूण सांगून वय अबा आम्ही पेशंटाक मांकड करूनच की दाळे करूं नजो कोणाक न्ही तशें करूंकूच नजो. आजकाल मस्त जाता तशी इन्सिडेंट्सां तशें जावंकूच नजो. वय. त्या देखून ह्या एक कॉन्सेप्टान तें करूं नजो म्हणून आमकां सगळ्यांक कळ्ळें न्ही. वय वय. तशी जावन आम्ही लायक करून बुद्धी शिकया चांग करया बरें करया कोरोनांत कसं जात म्हूण सांगू जायना वय. पांय आसता की ना की बरें करया म्हूण सांगताची बरी मेसेज आसली बरी कॉमेडी आसली हातूं. ती आमगेलो तशिला आमगेल महानिर्णायक कासरडो चिन्ना तशीची चरण मल्ल्या माम स्टॅनली माम जगदीश पै माम रॉय माम सांगताची देव बरें करो म्हूण सांगताची. तुमी इतले वेळ पळयला कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी नमटी संघात मेळून सन प्रीमियम ये सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट इन 1980 आमकां ह्या कार्यक्रमाक आदार दिला आयडियल आईस्क्रीम संतोष रायस फ्रॉम भद्रावती 2 स्टार रायस कॅल्सी ब्राईट टूथपेस्ट अँड टूथब्रश लव मार्क्स ब्युटी सोप अमृत नोनी सिटाडेल डेव्हलपर 1000 लाईट्स आभरण टाइमलेस ज्युवेलर्स बेंगळुरू BA प्लायवूड SL शेट सगळ्यांक आमी वय, देव बरें करूं. एकच देव बरें करो म्हण सांगताची आमगेल सक्कट स्पॉन्सर्सांक देव बरें करो म्हण सांगताची. मेळया पाय आनीक संचिकेन तो हांव आनी मोनिका ओटू येताची. तेच दळ म्हणसर पळोवनूच रावा ये या हासे सीझन 2. सन प्रीमियम ये आसे सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला. त्या शारदाल बामूणು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ ಬೈಕರ್ ಬೈಸೋನು ಶಾಪಾಕ ಮಾಲಾಕ ಪಾರ್ಕಾಕ ಪುರ आपण उरता तुम्ही आपण वेलावे म्हाका यापोन वर म्हणून मस्त आशेस गो कसं झालं तिगेल बामून घरान तू असता हांव तशी सांगील नाही पळयची तुम्ही अशी उरलेली म्हण जाल्यार हांव सीधा वचून शारदाल बाय तू उडकी मारनो जीव काढ घेता तू शारदाल बाय गोचून उडकी मारू जीव काढ घेऊ नका सुंदरी जीव काढ घेऊ नका सुंदरी कसं मोगू मोगू वर्षिकाचे हा आमक फ्युचर उद्दाक शारदाले बाईंची ना हसया